गोंयांत दिसान दीस अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। 35 वरां भितर एका मनशाक मरण येता। जानेवारी ते आतां मेरेन 66 जाणांक मरण आयलां, तातूंतले 80% दुचाकी अपघाता कडेन संबंदीत आसात। येरादारी खात्यान उपाय येवजण केली तरी लोकांची निश्काळजीपणां, वेगान वचप आनी रस्त्यांची बिकट स्थितीक लागून अपघातांचो आंकडो उणो जायना। पळयात पुराय बातमी। गोंयांतल्या अपघातांचो आंकडो उणो करपा खातीर येरादारी खात्यान वेगवेगळे उपाय येवजण केल्यो तरी अपघाताचो आंकडो नियंत्रणात हाडपाक ह्यो येवजण्यो उण्यो पडल्यात हें स्पश्ट जालां। गोंयांत 1 जानेवारी ते 8 एप्रिल ह्या काळात 64 भिरांकूळ अपघात जाले। तातूंत 66 जाणांक मरण आयलां। ही आंकडेवारी पळयल्यार गोंयांत दर 35 वरांनी एका मनशाक मरण येता हें स्पश्ट जाता। गोंय पुलीस येरादारी खात्या कडल्यान मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण अंदू 1 जानेवारी ते आतां मेरेन रस्त्यार जाल्ल्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 80% लोकांचो बळी दुचाकी अपघाता लागून गेला आनी ह्या काळात वट्ट 48 जाणांक मरण आयलां। हातूंत 42 दुचाकी चालक आनी 6 दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्यांक मरण आयलां, जाल्यार 60 जाणांक हेर वाहनांक लागून जीव वगडोवचो पडलो। तशेंच 5 पदचारी, 3 प्रवासी, 2 सायकल आनी एकल्याक हेर मार्गांनी मरण आयलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।